डिफरंट आसा पळय टीसीसी एक्टान ते कितें रे तेजेर सांगता काय ना क्लॅरिटी आमी पयलीं झोनींग प्लॅन्स बी करताले प्लस कांय करेक्शन्स आसताले डिक्रिमिनलायझेशन अशें आशिल्लें आनी ते क्लॅरिटी हाडूंक जाय की नॉन प्लॅनिंग एरियान आमी केल्या म्हाजे वडील बी मुख्यमंत्री आसतना आनी बाकीचे मुख्यमंत्री आसतना झोनींग प्लॅन दुसऱ्या एरियान पूण म्हाका ते क्लॅरिटी जाय आसली इन द एक्ट म्हणजे फाल्यां कोणी लिगॅलिटीचेर कोणी चर्चा करपाची हें ना म्हणून ते आमी क्लॅरिफाय केल्या वॉट इज द मिनींग ऑफ अ झोनींग प्लॅन वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस वॉट इज द थिंग वॉट इज द डिफिनेशन ते सगळें घातलें तितकेंच आनी काय म्हणजे लोकल प्लॅनिंग म्हणल्यार कितें तें एक्चुअली स्थानिक लेवलाचेर तूं कदाचित तुका दिसलें की एक परिसर is becoming active today. You have a particular area where there's a lot of economic activity happening, and you want to have. You see the pressure is there for development, then automatically you can do a zoning plan for that specific area itself. Process, and one has to be judicious with proper rules, regulation. आमी सगळ्या लोकांक ट्रान्सपरंटली फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कित्याक तुमकां खबर आहा आयज पर्यंत खंयच्याच मंत्रीन इतले हार्श डिसिजन्स घेवंक ना. हांवें जे डिसिजन्स घेतल्या नाल्यार कोण तरी येवपाचो आनी तेच चालू करपाचें जे चालू आहा ते चालू करपाची इच्छा ना पूण लोकांक गोंयचो लोकांचो विश्वास जिखपाक काय कडक भुमिका अशी घेवची पडटा आनी विश्वास जिखल्यार ते जुडिशियसली काम करपाची गरज आहा आनी हांव तें दवरतलो तुमकां स्पश्ट सांगलेलें आसा खजान लँड सॉल्ट पॅन्स नॉन डेव्हलपमेंट झोन्स आनी हे दोंगरा बिंगरा ते आमी अलाव करचे ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon